आसागांव वाठारांत जो अटेम्प्ट टू मर्डर जो हल्लो जालो सो तेजें नेमकें कारण कित्या खातीर कितें जालो तें? 30 तारखेर आमकां कॉल आयिल्लो की एक झगडी जालो म्हणून एसॉल्ट जाला विथ कोयता म्हणून. सो इमिजिएटली आमी तें व्हेरीफाय केलें. कंप्लेनंट जो आसा विक्टीम आसा तो असीम मर्चंट, नेटिव्ह ऑफ मुंबय आनी रावपी आसगांव. तेजेर एक डेजमन आल्वारीस हांणी हल्लो केलो कोयता घेवन. सो नेमकें कारण म्हणल्यार कंप्लेनंट एज पर कंप्लेनंट थंय एक देवूळ आसा, त्या देवळान वचपा लागून थंय फ्लावर्स आहलेली, रोड सायड फ्लावर्स आहली, ती काडपा लागून गेलेली आसतना हो डेजमन थंय येवन तेंचे कडेन आर्ग्युमेंट करपा लागलो, झगडी करपा लागलो, गाळी मारपा लागलो. आनी सडनली तो घरान धांवन वचून कोयतो घेवन येवन तेजेर हल्लो केलो तेणें. तेजेर कोयत्यान ते तकलेचेर हाताचेर हल्लो केलो तेणी. सो ताका सिरियस इंजरीज जाली, ब्लिडींग इंजरीज. ताका थंयच्यान इमिजिएटली हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो. सो तेजी कंप्लेन घेवन आमी 307 अंडर IPC ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी ताका आमी अरेस्ट केलो. ऑन द सेम डे अरेस्ट केला. नेक्स्ट डे ताका आमी GMFC म्हापसा कोर्टान प्रोड्यूस करून 3 दिसांची पुलीस कस्टडी घेतली आसा. सो प्रेझेंटली तो अंडर पुलीस कस्टडी आसा आनी बाकीची इन्वेस्टिगेशन आसा तें अंडर प्रोग्रेस. सो नेमकें कारण कळ्ळें की कित्याक लागून तेणें हल्लो केलो? कितें पर्सनल कितें तेंची झगडी आहली अशी कितें? पर्सनल अशी कांय एनिमिटी ना तेंची. ही सडन अटॅक हो आपलो फ्लावर्स काडपा येयल्लो म्हणून थंय हें आसा, फुलां काडपा येयलेलें आसतना तेंचो तोंडान वाद जालो आनी सडनली अटॅक केलो तेणें. तशी प्रिवियस एनिमिटी आनी तशी कांयच ना तेंची.